The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the Word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the Word. Come on, thank God for the Word of God. देवाचे उतर आमकां मेळटा म्हूण कितली आमी बागी. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो, जेसू तुजो मोग कोत्ता, सर्गीचो बाप तुजो मोग कोत्ता आनी आयज पवित्र आत्मो आयला ह्या सगळ्यार तुका आपली अदीक वळख दिवपाक आनी आपल्या राज्याची वळख अदीक तुका दिवपाक. हालेलुया. God loves you so much that He wants you to prosper. देवाक जाय तूं सदांच वयर सरलेले, देवाक जाय तुजी सदांच उदरगत जालेली. हालेलुया. The Lord always wants you to be happy. He doesn't want you to be sad because He is your father. तो तुजो बापूय जावन आसा. हालेलुया. सुरवातेक सावन देवाचो प्लान आसलो की सदांच आपली भुरगीं आपल्या मोगाची जालेली. देवाक जाय आसले की आपली भुरगीं सदांच खुशालकायेन आसलेलीं, संतोषान तांची काळजां भरलेलीं, सदांच भलायकेन आसलेलीं, तांकां कसलें नुकसाण जायना जावच्याक. होच देवाचो प्लान आसलो. म्हज्या मोगाल भाव भयणींनो, पूण देवाचें उतर आमकां सांगता मनीस देवा कडसूंतलो पयस गेलो देखून मनशाच्या जिवितान कितले वायट आयले. हालेलुया. तरी आसतना जेसू ह्या संवसारान येवन जेसून आमचे सगळे श्राप घेवन जेसून आमकां पवित्र आत्मो दिलो. हालेलुया. आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां देवाच्या उतराची शिकवण येता. हालेलुया. वी अंडरस्टँड द वर्ड बिकॉज द होली स्पिरिट इज आवर टीचर. आमेन. हालेलुया. सो जायते पावटी म्हज्या मोगाल भाव भयणींनो, आमी पळयतात की आमच्या जिवितान नुकसाण जाता आनी हांव जाणा आयज जेन्ना तूं हें उतर आयकता घडयेक तुज्याय जिवितान घडयेक नुकसाण जाता, घडयेक तूं पयशे हाडटा पूण पयशे सांबाळूंक जायना, घडयेक सगळ्या वाटांनी तुका लॉस आसा. मे बी यू आर सफरींग इन युअर बिझनेस, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन युअर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू लूक आफ्टर युअर फॅमिली, घडयेक तुज्या घराब्याक पासून पावना जायते पावटी जें कितें तूं हाडटा. तर हें कित्याक लागून जाता म्हज्या मोगाल भाव भयणींनो, आनी हातूंतले आमी कशे भायर सरचे. हालेलुया. जायते पावटी आमी फोन करतात, आमी प्रेयर घेतात, आमी म्हणटात की ब्रदर म्हाका अशें जालें, सिस्टर म्हाका अशें जालें, आनी प्रेयर करून आमच्या जिवितांतले हे नुकसाण आमी पयस करूंक वावुरतात. वय प्रेयर मागणें आमचें एक हातयार जावन आसा, पूण मागणेंच करून न्हय, देवान कितें आमकां प्रॅक्टिकल टिप्स दिलेले आसा देवाच्या उतरान ते आमी पाळूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो देवान आपल्या उतरान सांगलां आमकां की देवाचे राज्य तर आमी पयलें सोदीन जाल्यार हे सगळ्यो वस्तू ज्यो आमकां गरज आसा ह्यो सगळ्यो आमकां मेळटल्यो. द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज इन मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड and his righteousness, and everything else, all of these things will be added unto you. Praise the Lord. So God wants us to be rejoicing and happy. The Bible says in John chapter 10 verse 10, the thief comes to kill, steal and destroy, but Jesus says, I have come that you may have life and life in fullness. Hallelujah. चोर येता जिविशी मारूंक, इबाड करूंक, नाश करूंक तो येता, चोरूंक तो येता, पूण जेजू म्हणटा हांव आयला तुमकां सुबामपणी जिवीत दिवपाक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाक तर जाय आमच्या जिवितान बरेपण आयलेले, देवाक तर जाय आमच्या जिवितान सुबामपणी जिवीत आयलेले, जाल्यार सुबामपणी जिवीत जायती जाणां कित्याक लागोन जियेना. And one of the main areas is our finances. आमच्या पयशांच्या जिवितान, आमच्या दुडवांच्या जिवितान आमकां सदांच त्रास जाता, आमकां सदांच मार बसता आमच्या फायनान्सिसान. हालेलुया. जायते पावटी आमी विजडम यूज करिनात, देवाची बुद्धी आमी यूज करिनात की आमी आमचे दुडूक कशे यूज करचे, कशे स्पेंड करचे ते. हालेलुया.
कशें आमी आमचो देस्पेस करचो तें आमी केन्नाच जायते फावटी आमी उजार करिनात आमचें गिन्यान, आमी देवाक विचारिनात आनी हाका लागून आमी जायते फावटी नुकसाणान पडटात. हालेलुया. तर देवाचें उतर म्हणजे मोगाळ भाव भयणीनो आयज खास आमचे पासत आसा आनी जरी तर ह्या देवाच्या उतराचेर आमी ध्यान दीत जाल्यार, आमी तर ह्या उतराचें पालन करीत जाल्यार आमचे दोळे उक्ते जातले आनी जें कितें आमकां देव सांगता तें आमी करूंक लागतलीं. हालेलुया. आनी केल्या उपरांत म्हणजे मोगाळ भाव भयणीनो पळय खरेंच कितें तुज्या जिवितान कशे भाशेन देव तुज्या जिवितान सुबामपणी आपले जिवीत दाखयतलो. हालेलुया. खुशालकाय संतोष हालेलुया तुज्या जिवितान येतली. आमेन आमेन. हालेलुया. सो Haggai chapter 1 verse 6 we will read from verses 6 to 11. Okay, Haggai पहिला 22 वळ 6वी वळ ती 11वी वळ आमी वाजया. ओके, so if you have your Bibles, let's read this thing. It says, you have sown much and bring in little. You eat, but you do not have enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Hallelujah. Hallelujah. So, कोंकणी भाशेन वाचता. तुम्ही जायते वापला पूण थोडेच लुला. तुम्ही खातात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. पियेतात पूण केन्नाच तुमची तान भागोना. न्हेसतात पूण तुमकां ऊब मेळना. दिसवडेकार आपलो दिसवडो घेता पूण बुराक आसलोले पोतयेन तो घालता. Isn't that amazing, this scripture? A bag with holes. Have you ever wondered what is happening to your money? आमी आमचे पगार घेताव आनी घरान हाडटाव पूण सगळे उदक कशे पयशे व्हांवून वता, सगळे पयशे मोडून वता. ओ कांयच आमच्या हातीन उरना. हांगासर कितें मोडटा, थिंगासर कितें मोडटा, कितें कितें नुकसाण जाता. घडीक कोण सीक जाता घरान, घडीक हॉस्पिटलांक, घडीक दोतोरांक तूं पयशे मोडटा. जायते बासांनी एक्सपेन्सीस तुजे जाता आनीक अर्दो म्हयनो जाता म्हणसर तुजे पयशे सगळे काबार जाता. बाय द टायम यू आर हाफ वे डावन द लायन ऑन योर मंथ विथ योर सॅलरी, the money is already gone. That is what the Bible is saying here. Listen carefully. Okay, you have sown much. Okay, तुवें खूप वापला पूण थोडे लुला. Okay, you have sown much but bring in little. You eat but do not have enough. तू खाताय म्हणल्यार तू दादोशी जायना. Is it happening in your life? You drink but you are not filled with drink. तू पियेता म्हणल्यार तुजी तान भागोवंक ना. You clothe yourself but no one is warm. कापडां घालतात आमी पूण आमकां ऊब मेळना. ओके, and he who earns wages, ते तूं पगार जे घेता, दिसवडो जो घेता, ओके, तूं हाडटा तो दिसवडो घरा पूण बुराक आसलेल्या पोतयेंनी ते घालता. तर कितें जाता जेन्ना आमी कितें बुराक आसलेले पोतयेन घालता, कितें जाता ते बुराकांतल्यान वयता. What happens? It's just going out of those holes. That's exactly what is happening with many people. जायत्या जाणांच्या जिवितान अशेंच घडटा. देवाची भुरगीं घरान हाडटा आपले म्हटल्यार तांचे सांबाळूंक तांकां जायना. Okay, verse 7 says, thus says the Lord of hosts, consider your ways. सर्वशक्तिवंत सर्विस्पोर अशी सांगता, तुमची वागणूक कितें काय ती मेहनतीन पळयात. कन्सिडर युअर वेज. कन्सिडर युअर वेज. तपासणी करात. कित्याक लागून अशें जाता, तुजे वाटो तुमी तपासात. जस्ट टेस्ट योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ where you are going wrong. Hallelujah. Consider your ways. Amen. Now verse 8 says, go up to the mountain and bring wood and build a temple. Say with me, build a temple. Hallelujah. That I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Okay. So it says, dongarar चडात, मोदेर आडात आणि गोर नवे बांदात. कोणाची गोर? देवाचे गोर.
ते म्हाका मानवतले आनी तुवें म्हजी मोहिमा पोरसो लायतलो म्हणटा सर्वेस्पोर. Hallelujah. What God wants us to do is God wants us to build His house, His temple. देवाक जाय की आपले घर बांधलेले. देव घरांनी रावता, मनशाच्या हातांनी बांधलेल्या मंदिरांनी रावता ना म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो. हो स्क्रिप्चर आदल्या करारान बरयलेलो. ज्या वेळार देवाची भुरगीं आपलेच चिंतालीं. This is written in the old covenant. When the Lord was talking about His temple, you are not worried about building my temple, but you are worried about your house. This is saying in verse 4, it is saying, is it time for you yourself to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins? देव विचारता, देवाचे पोरजेक देव विचारता की तुमकां जाय तसल्या बऱ्या बऱ्या घरांनी तुमी रावतात आनी देवाचे घर अशेंच बेश्टेंच पाड अशें पडलेलें आसा, अशें तुमकां बरें दिसता? डू यू लायक दॅट? गॉड इज नॉट लायकिंग इट. हे आदल्या करारात बरयलेलें आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजू आमचे खातीर मेलो, खुर्साचेर मरण तिसरे दिसा जिवन जावन स्वर्गात चडलो तेन्ना, जेन्ना तो स्वर्गात चडलो तेन्ना ताणें पवित्र आत्मा आमच्या ह्या संवसारांत धाडलो, दर एकल्याचेर धाडलो आनी जांच्या जिवितान पवित्र आत्मा आयलेलो आसा, आतां तूं जावन आसा देवाचें मंदीर. हालेलुया. आनी देवाक जाय की दर एक मनशा जी कोण जेजूक स्वीकार करता, दर एक मनशा देवाचें मंदीर जालेलें. सो नाव इट इज नो लॉंगर दॅट गॉड इज सेइंग आय एम लिव्हिंग इन टेम्पल्स मेड विथ हँड. ही never lived in temples made with hands. देव केन्नाच मनशाच्या हातांनी बांधलेल्या मंदिरांनी ओ इमारतींनी रावंक ना आनी केन्नाच रावचो ना. हालेलुया. आतां आत्मीक अर्थ कितें जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो? हालेलुया. पळयात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें शुभ वर्तमान जावन आसा पदवी. सुटका दिता ती पदवी, मनशांक पातकांतली सोडयता ती पदवी जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हालेलुया. आनी देवाक जाय की हे शुभ वर्तमान परगट जालेले, कित्याक ह्या शुभ वर्तमान परगट करून देवाची बरी खबर, जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करून मनशाच्या काळजांनी देवाचो मोग उत्पन्न जातलो, मनशांक सुटका मेळटली आनी मनीस तयार जातले सर्गीच्या राजाक आनी सासनीक जिविताक. हालेलुया. तो शुभ वर्तमानाची गरज आसा, देवाच्या वावराची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी देवाच्या वावर कोत्तात, देवाचे उतर आमी परगट कोत्ता, तेन्ना आमी देवाचें घर बांदता. हालेलुया. So आमकां देवाचें उतर सांगता, गो अप टू द माउंटन्स अँड ब्रिंग वूड. मोदेर घेवन ये. माउंटनार चड म्हणजे दोंगराचेर चड, मोदेर घेवन ये आनी टेम्पल बांद, देवाचें मंदीर बांद. म्हणजे कितें? मनशांक तुमी बांदून हाडात. गो अप टू द माउंटन्स म्हणून म्हणजे मागणें करात, मोदेर हाडात म्हणजे वावर करात, एफर्ट्स घाला. तुजो एफर्ट्स घाल, तुजे प्रयत्न कर की देवाचो वावर फुडें व्हरोंक आनी मनशाच्या काळजांनी देवाची जाणवा येवपाक तुवें प्रयत्न करपाक जाय. ओके, दॅट आय मे टेक प्लेजर in it and be glorified. देवाक महिमा मेळचे खातीर तुवें अशें करचें. Hallelujah, says the Lord. Verse 9 says, you looked for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, I blew it away. I blew it away. Why, says the Lord of hosts? Because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. आपणाक खूब मेळटलें म्हूण तुमी रावतल्यात, पूण भोव थोडें तुमकां गावलें. जेन्ना तुमी पीक भितर हाडलें तेन्ना हांवें तें उबोवन उडयलें. आनी कित्या पासत उलयता तो सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर? कारण म्हज्या घराचें निसंतण जालां आसता. तुमी सगळीं आपल्या आपल्या घराच्या वावरान बुडलोलीं आसात. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते आमी आशेता. वी वॉन्ट मेनी थिंग्स टू कम टू अस. आमकां जायते जाय. ओके,
You look for much, but it came to little. जायते आमी आशेतात पूण आमकां थोडेंच मेळटा. ओके, आनी जे थोडे आमी गारा हाडटात देव म्हणटा हांवें तें फूक मारून उडयलें. आय हॅव ब्लोन इट अवे. आय ब्लो इट अवे. कोणें फूक मारली ताचेर? देवान फूक मारली ताचेर. येस येस, इट इज गॉड हू allows this thing to happen. Why? The question is, now you will be asking this question, why? तो विचारता घडये की कित्याक देव कोत्ता, कित्याक देव allow कोत्ता आमच्या जिवितान, तर यो why हे कित्याक हे हांगासर बरयलेलें आसा. Why? Asking us. So says the Lord of hosts, because of my house that is in ruins. मोचे घराचे निसंतोन जालोले आसा आनी तुमी सगळी आपल्याच्या घराचेच तुमकां पडलेले आसा. Hallelujah. What God is trying to say is that we have been living selfishly. We are so worried about what we shall eat, what we shall drink. Hallelujah. Haven't Jesus said to us, do not worry about what you shall eat, what you shall drink, what you shall put on? Didn't Jesus tell us that? किदें तूं खातेलें, किदें तूं पियेतेलें, किदें तूं न्हेसतेलें ताचो तुमी हुस्को काडी नाका. जेजून आमकां सांगूंक ना काय? जेजून आमकां सांगलां. पूण तरी आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो हो संवसार आनी मनशां संवसारान रावतात ती कितली सेल्फीश जालेली आसा. आपणापण आमचे भितर आसा, आपस्वार्थीपण आमचे भितर आसा. आमी कितली सेल्फीश जालेली आसा म्हणजे आमकां दुसऱ्याचें पडोंक ना, आमी आमचेंच पळयता. आमकां देवाच्या घराक कितें जालां तें आमकां पडोंक ना, आमी आमचेच पळयता. मोचे घर कितले सुंदर जावपाक जाय, मोचे घरान कितें बरें येवपाक जाय. देर इज नथिंग रॉंग इन हॅविंग ब्युटिफूल हाऊसेस. देर इज नथिंग रॉंग इन ड्रेसिंग अप वेल एंड लुकिंग ब्युटिफूल. ऑल दिस इज गुड. But when we make this a priority, when we make ourselves a priority and we put God in the last place instead of giving him the first place, that means something is wrong. Even if you have a lot of money and if you are rich in money, my dear, there will be something that will be missing in your life. Hallelujah. And the only thing that will satisfy you is the love of Jesus Christ. The only thing that can fill the emptiness within us is God himself. Hallelujah. आमचे भितर जे रिकामेपण आसा, जे खालीपण आसा ते फकत देवान आमचे भितर भरूंक जाता. तर आयज आमचे लागीं देव उलयता. देवाक जाय की आपलो वावर फुडें व्हेलेलो, देवाक जाय की आपले घर बांदलेले, देवाक जाय की शुभ वर्तमान परगट जालेले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, hallelujah. I'm coming to that now very soon. Verse 10 says, therefore the heavens above you withhold the dew and the earth withholds its fruit. हाका लागून स्वर्गार सावन जो दव पडपाचो आसा तो दव पडना आनी धरतीन सावन उत्पन्न जावची आसा ते फळ तुका मेळना. ते फळ तुज्या वावराचे तुका मेळना. ते फळ तुज्या कश्टाचे तुका मेळना. कित्याक लागून? कित्याक देवाचे घर निसंतोन जालेले आसा. देवाचे घराक आमी बांदून हाडूंक जाय. Verse 11 says, for I called for a drought on the land and the mountains, on the grain and the new wine and the oil. Hallelujah. On whatever the ground brings forth, on man and livestock, and on all the labors of your hand. Hallelujah. देव म्हणटा हांवें तुज्या सगळ्या तुज्या कश्टांचेर, तुज्या हातीच्या वावराचेरूय हांवें दुखोल. दॅट मिन्स फॅमिन, सुकेपण धाडलें धरतीचेर आनी दोंगराचेर आनी तुज्या सगळ्या शेताचेर आनी तुज्या नव्या सोऱ्याचेर आनी तुज्या तेलाचेर हांवें सगळें सुकेपण धाडलें, ओ दुखोल धाडलें, ओ फॅमिन धाडलें. गॉड सेंट इट. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, इज गॉड सो क्रुअल? देव इतलो दारूण काय? देव आमकां हेट करता काय? डज गॉड हेट अस? नो, गॉड लव्स अस. देव आमचो इतलो मोग करता. माय डियर पीपल, गॉड इज व्हेरी पॅशनेट अबाउट हीज पीपल. गॉड इज व्हेरी पॅशनेट and God knows what is going to save you and God knows what is going to save the world. Hallelujah. देव जाणा कितें तुका साल्वार करतले आनी देव जाणा
कितें ह्या संवसाराक साल्वार करतले फकत जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो आयज जेन्ना हे उतर तूं आयकता तूं एक चॅनला वरवीं आयकता एक केबल टीव्ही वरवीं तूं आयकता एक मिनिस्ट्री वरवीं तूं आयकता कोण देवाचो सेवक उबे रावन तुका हे देवाचे उतर दिता कित्याक हे देवाचे उतर आमी परगट करता कित्याक देवाचे उतर जावन आसा जिवीत म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो देवाचे उतर जावन आसा उजवाड काळोखांत देवाचे उतर मनशांक पेखोवणी दिता हालेलुया आनी हे देवाचे उतर परगट जावपाक जाय दिस वर्ड हॅज टू बी प्रीच्ड हालेलुया दिस वर्ड हॅज टू गो टू द नेशन्स हालेलुया हे देवाचे उतर सगळ्या राष्ट्रांक परगट जावपाक जाय देर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज टुडे डुईंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड देवाचो वावर कितली जाणां करतात कितल्यो मिनिस्ट्री आसा कितले ब्रदर्स आसा ओ सिस्टर्स आसा जांचे वरवीं तुका बेसावां मेवल्यान जांचे वरवीं तूं हे देवाचें उतर गिळटा आनी ताचे वरवीं तुका जिवीत येता तुजी जिवीत सगळें खुशालकायेन वता यू आर सो हॅपी बट यू आर टेकिंग इट फॉर युअर सेल्फ हालेलुया तू तुका घेता हे सगळे म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो तू खुशाल जाता यू आर हॅपी विथ दिस वर्ड यू आर बीइंग बिल्ट अप विथ दिस वर्ड बट देर इज समबडी बिसाइड्स you that needs the word of God. There is somebody else who needs to hear the word of God. देवाचे उतर सीमा पर्यंत पावपाक जाय हालेलुया जेजून कितें सांगला पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो आनी तुमी म्हजे गोवायकी जातले तुमकां पदवी मेळटली आनी हे पदवी उद्देशी तुमी म्हजे गोवायकी जावन संवसाराचे शिमे पर्यंत पासून हे उतर तुमी परगट करतल्यात ओ म्हजे गोवायकी तुमी जातल्यात हालेलुया The Bible says, my dear people of God, in the book of Romans, that how will they preach unless they are sent? Hallelujah. शुभ वर्तमान कशें परगट जातलें जोरी तर शुभ वर्तमान परगट करतल्यांक जोरी तर आमी तेंको दिना जाल्यार yes what I'm trying to say is we must build the house of God. That is the time we are going to make the Lord happy. जेन्ना आमी देवाचें घर बांदता जेन्ना आमी शुभ वर्तमान परगट करता तेन्ना खरेंच आमी देवाचें मंदिर बांदून हाडटा ह्या मंदिरान देवाची मोहिमा जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तूं आनी हांव देवान आमकां विचून काडल्या जायतीं जाणां आसा जांकां हे उतर आमचे सारकें परगट करूंक जायना गोडेक तांकां ते आपोवणे ना की ती मायक घेवन प्रीच करतलीं ओ ती रस्त्याचेर रावन प्रीच करतलीं गोडेक तांकां ते आपोवणे ना गोडेक हे आपोवणे आसा सगळ्यांक हे आपोवणे आसा म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो actually everyone is called to preach the gospel but maybe not in public but in private. But you have to preach the gospel. So if you cannot preach the gospel, you can support the ones who are preaching the gospel. Hallelujah. So you say that I have sown much and I have little. So जायते पावटी आमकां नुकसाण जाता जायते पावटी आमच्या घरांत जे आमी हाडटा तें उरना कित्याक लागून कित्याक आमी आमचेच पळयता आनी आमकां देवाच्या वावराचेर पडोंक ना Are you getting this? We are not worried. We are not concerned who is getting saved, who is not getting saved. We are more into living our own life. We are more into, okay, let us go to the mall and let us spend some money. Let us go here and let us go there. Let us go traveling. We are doing everything we can to lead a happy lives ourselves, to take pleasure in our own life, to only for ourselves, me and myself and my family. We are saving and we are saving. But so many times when you start saving, there is nothing left. Why? When we put the kingdom of God first, that's why Jesus said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. When we give God the first place in our life, when we say, Lord, I know this word is needed to build up somebody. I know this word is going to help that person. How can I help, Lord? How can I help, Lord? I have wasted my entire life. My dear people, whatever you invest in your own life will be still a waste. But one day when you realize whatever you have sown in the kingdom of God is bringing fruit, it will be worth it. Hallelujah. जे आमचेच पासत आमी कोत्ता ते सगळे हांगासरूच वयतले पूण जे आमी देवाच्या राज्या पासत जे कोत्ता जे आमी देवाच्या राज्या भितर आमचे जे बी रोयता ते सदांकाळ
फळादीक जातले आनी तुज्या जिवितान तुज्या भुरग्या बाळांच्या जिवितान फळां तुका उत्पन्न जातले बिकॉज गॉड्स वर्ड इज इटर्नल माय डियर पीपल सो वॉट एवर यू sow into the kingdom of God that is eternal it will bring you eternal result hallelujah the world is saying keep for yourself save for yourself and for your family and for you only you live your life the world says it's my life yeah it's your life होय तुझे जीवित ते वर्ल्ड इज सेइंग संसार म्हणटा तुका लागून सांबाळ तुका लागून अर्निंग कर अशें म्हणटा संसार पूण देवाचें उतर आमकां सांगता ल्यूक चॅप्टर 6 वर्स 38 give and it will be given unto you hallelujah you give and it will be given unto you actually the action goes like this you give like this and it will be given unto you so from where it comes you give this way but it will come from this way hallelujah you sow this way into the kingdom of God and it will come to you from heaven just like manna it will be dropped for you and you will never lack anything in your life diyat ani dev tuka ditalo tuje map damon chepon alon dolon boron otosor dev tuka ditalo mushamogal paubinenu hallelujah so आयज देवाचें उतर तुका ब्लेस कोत्ता कितली खुशालकायेची खबर देवाक जाय की तूं नुकसानांतले भायर सरलेले सो जेन्ना तूं देवाच्या वावराक दिता तुका दिसता की देव तुका दिवचो ना परत खरेंच तुका सुबामपणी देव परत दितलो